रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न राज्याक नवो न्हय. ह्या गोरवांनी कितल्याशाच जाणांचो जीव घेतला, स्वताचेही बलिदान दिला. येरादारी आडमेळी हाडटात. चिंचेनी दांडोवाडी ते कुंकळी NH-17 महामार्गार गोरवांची भिरीच पळोवपाक मेळटा, जी अपघातांक निमंत्रण दितात. आयज ह्या गोरवांक लागून परत आक्षिमेत जालो. कोर्टाचो आदेश आसा. आता गोरवांक आलाशिरो दिवपाक सरकारान यत्न करचे, थळावे पंचायतीन मागला. आज परतून एकदा गोवा 365 तुमच्या मुखार येता. गोरवां ही जी गोरवां आसात ही दीसभर रस्त्यार उरताली, पूण ह्या एक 2-3 म्हयन्याक ही गोरवां आसा ती नासली. आतां परती खंय तरी ही रस्त्यार येवन रस्तो आडोवपाचो आनी एक्सचेंज जावपाची घडणुके परतून चालू जाले. कित्याक आज सकाळी जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन इस्कॉलाक पावपा येताली तेन्ना ह्याच गोरवांनी तिका मदीं स्कुटरीन येता आसतना आपटली आनी ती पडली. ही गोरवां जी आसा ती दानेवाडी जंक्शनार साकून ते कुंकळ म्हणल्यार ही शेक्कीत गोरवां उरता. ह्या गोरवांनी लोकाली फॅमिली काबार केली ती केली आनी खूद आपल्याली फॅमिली काबार पडयले कितें आसा. कित्याक ही जी गोरवां जातात ही पाडग जाता, ही रस्त्यार येतात आनी ही रस्त्यार मागीर गाडी आपटतात आनी मरतात. हे व्हड व्हडले कंटेनर आसात हे आनी कोणाक पळोवपा वचतात ते तांचे वयल्यान घालतात आनी अशें करून ह्या बरोबर गोरवांय हांगा काबार जातात. खंय तरी जे दाणेवाडीचो एक्सिडेंट जाला हांगा भुरगीं पडल्यात, खंय तरी सरकारान एक दखल घेवची आनी ह्या जी पंचायत आसा चिंचेनीची हेका जेन्ना विचारले त्या टायमार तेणी सांगलें की आमचे कडेन सरकारान फंड्स दिवचो आमगेलो जागो जर दित जाल्यार आमी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करता म्हणून. पूण हांगा कोणीच जागो दिवपाचो पळयना. सरकार व्हडले व्हडले जागे जे आसात हे भायल्या इंडस्ट्रीवाल्यांक बी दिता, पूण आपल्याक जे गरजे आसा हेका कांयच दवरना. खंय तरी हो जागो तांकां दिवचो आनी थोडो फंड्स दिवचो ताकी ह्या गोरवांची जो बंदोबस्त आसा ती पंचायत करूं शकतली म्हणून. My humble request to the government, please do something about this cattle menace. They are really a nuisance because you cannot even cross the road. When you are traveling, suddenly the cattle, they come on the road and it's very difficult to drive. Please, as Panchayat, we cannot do anything because we don't have funds. Please provide us some funds so that we can also do something about it. सर गव्हर्मेंटान जर फंड्स दिलो जागो नाका तुमकां कॅटल फंडाक. Yes, we will manage to find area to keep the cattle. All we need is requires fund. Today morning somebody fell down because it was a big herd of cattle. They just came in between and so they dashed, and there was a small school going child along with them. It was very pathetic to see the child crying when the child fell down. Please request the government to do something about this cattle menace. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगावकर आणि संगीता ओली.